नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जागतीक महिला दिसाची खूप खूप परबीं. जेन्ना एक बायल आमी म्हणटात, जेन्ना स्त्री शक्ती आमी म्हणटात, तर ह्या स्त्री शक्तीची भरपूर रुपां असतात. कितलेशीच तांची रुपां, कितलेशीच तांचें अस्तित्व. केन्ना केन्ना हीच बायल दुर्गा जाता, केन्ना सरस्वती, केन्ना लक्ष्मी, तर केन्ना काली माता. हीच बायल केन्ना एक आवय आसता, केन्ना एक चली जाता. अशेंच वेगवेगळ्या रुपांनी बायलेक आमकां पळोवपाक मेळटा. केन्ना केन्ना हीच बायल स्वराज्या खातीर जिजामाता जाता, तर केन्ना हीच बायल आपल्या भुरग्याक फाटीर बांदून लढाई करता आनी राणी लक्ष्मीबाई जाता. तर हीच बायल केन्ना आपल्या आंगाचेर चिकल उडोवन आपल्या घोवाक साथ दीत भुरग्यांच्या चलयांच्या शिक्षणा खातीर वावुरता आनी सावित्रीबाई फुले जाता. ह्या सगळ्या बायलांच्या अस्तित्वाक नमन करून आमची ही कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार हाडटात. महिला दीस कित्याक मनयतात, तशेंच बायलेचें अस्तित्व कितें हे जाणून घेवपाक वेगवेगळ्या बायलांच्या कडेन आमी भासाभास करतली. जाणून घेतले ह्या विशयांचेर तिचे मत. बायलां खातीर आदर आनी आभार व्यक्त करपाक दर वर्सा 8 मार्चाक जागतीक महिला दीस व्हडा उमेदीन आनी उत्साहान मनयतात. 28 फेब्रुवारी 1909 ह्या वर्सा न्यूयॉर्क हांगासर पयलो महिला दीस साजरो केलो. अमेरिका, युरोप आनी हेर देशांतल्या बायलां खातीर 20व्या शतकाच्या सुरवातीक मतदानाचो हक्क नाशिल्लो. ह्याच हक्का खातीर सगळ्या बायलांनी लढो दिलो. 8 मार्च 1908 ह्या वर्सात न्यूयॉर्कच्या कपड्याच्या कारखान्यात काम करपी बायलांनी आपल्या हक्का खातीर लढ्याक सुरवात केली. तांचो लढो आशिल्लो तो दादल्यांच्या बरोबरीन कामाचेर समान हक्क आनी तांची सुरक्षा. 1910 सालान कोपेनहेगन हांगासर बायलांक कामगारा खातीर जागतीक परिशद भरली आनी त्याच वेळार तांच्यो मागण्यो पुराय जावपी थाराव आयलो. ताचे उपरांत 8 मार्च हो जागतीक महिला दीस म्हणून मनोवपाक सुरवात जाली. आमच्या बरोबर आसा राजश्री देशप्रभू, जे एक होम मेकर आसा. ताका विचारया आनी जाणून घेवया ताजे कडल्यान की ताच्या खातीर वुमन्स डे म्हणल्यार कितें तो. नमस्कार. तर आज हांव वुमन्स डे बद्दल सांगतले. वुमन्स डे म्हणजे बायलांच्या कर्तृत्वाची जाणीव करून घेवप आणि बायलांनी केल्ल्या विविध कामांची दखल घेवन तांची तोखणाय करप, ताका लागून हो दीस मनयतात. 150 वर्सां पयलीं म्हणजे 1909 सुमार थोड्याशा बायलांनी एकठांय येवन थोडीशी चळवळ केली की बायलांक दादल्यां बरोबर मान कित्याक ना. मागीर हळू ताजें रुपांतर व्हडल्या लढ्यान जालें आनी मागीर हो वुमन्स डे तेन्नाच्यान आमी मनोवंक लागली. बायल आसप हे तुज्या खातीर कितें. बायल आसप, बायलांचें अस्तित्व म्हणल्यार कितें, तर बायल ही एक शक्ती, बायल म्हणजे ताकद, बायल म्हणजे एक ऊर्जा, बायल म्हणजे घटाय. प्रत्येक कामांक आपल्या घोवाक कसल्याय कामांक घटाय दिवप हे बायलेचें सगळ्यान व्हडलें मोठें कर्तव्य जावन आसा. बायल मनीस ही विविध भुमिका निभायता. सगळ्यान पयलीं एक चली, मागीर कोणाची भयण, मागीर एक बायल, मागीर आवय, अश्यो विविध भुमिका ती आपल्या जिवितान जागता. तर अशे बायलेची आमी दखल ही घेवचीच पडटा. जशें आमकां मोबायलाक चार्जींग करचें पडटा, तशेंच आमच्या जिवनान आमकां बायलांक वालोर करपाक, बायलांची तोखणाय करपाक आमकां हो दीस वुमन्स डे हो मनोवचो पडटा. आनी आमच्या जिवितान जशें आमकां आमची जीण जगपाक आमकां जीव जाय पडटा, तशेंच आमचो घर संसार बरो चलपाक आमकां बायलांचें अस्तित्व हें जायच पडटा. देव बरें करूं राजश्री तुका. हे आशिल्ले आमच्या बरोबर राजश्री देशप्रभू आनी आमी ताजे विचार आयकले. आतां जाणून घेवया अशेंच वेगवेगळ्या बायलांचे मत, जाणून घेवया तिचे मत. आमच्या बरोबर आसा हांगासर निर्जा साळी. ताका विचारुया की ताच्या खातीर वुमन्स डे म्हणल्यार कितें तो. Women's Day is basically empowering women and giving opportunity. मी हे नाही म्हणणार की I am a feminist, but I believe in equal rights. फेमिनिस्ट आजकाल थोडंसं असं झालं आहे, लाईक पीपल आर टेकिंग अ रॉंग मीनिंग अबाउट द फेमिनिझम. आय डोंट सपोर्ट दॅट, बट आय डेफिनेटली बिलीव इन हॅव्हिंग इक्वल राईट्स. अँड लकीली आय हॅव अ हजबंड हू इज sharing like all the house duties. My daughter is 11 months old and he is taking care of her. Like I'm right now outside and he is there with my daughter taking care of her. So that is one thing I believe in, like share the load, like as the Ariel says, share the load and let us have our wings and fly.
What is being a woman for you? Being a woman is like a blessing. Yeah, because recently I realized that, because as I said, my daughter is small, and being able to give a birth to a human being, it's a blessing. So being a woman is a blessing for me, at least I think. आमच्याबरोबर आसा सध्या वंदना सरदेसाय जे एसिस्टंट प्रोफेसर आसा इंग्लिशीन शिकयता ते आनी ताजे विचार आमी जाणून घेवया. त्याच्या खातीर वुमन्स डे म्हणल्यार कितें तो? I wish all the women a happy Women's Day. I believe in women empowerment. All of us have the potential to succeed in life. Realize your potential and make the most of the opportunities that come your way. You are powerful, you are strong, and you are special. Always remember that. Thank you. वंदना, what is the essence of woman for you? What is being a woman? Being a woman is being special. We are all good at multitasking. We can manage our careers as well as our homes and our kids as well. So we are powerful in that sense. And always believe in your dreams, because unless you dream, you cannot achieve your dreams. Whatever you try to pursue, please pursue with passion. Dedication and hard work are essential in order to achieve success in life. That is what I believe. So I firmly believe in myself, and I believe that I can achieve anything in my life. म्हजे खातीर दुलारी गोविंद घारसे हांव सद्या घराच आसा, कारण आय प्रॅक्टीस ब्रह्मा कुमारीज. अकॉर्डिंग टू मी, देर फिलॉसॉफी इज महाशिवरात्री सोडाच, पूण ती बिलीव करता की आत्मो हो एक आसा. एज वन टेक्स रिबर्थ, म्हणजे पुनर्जन्म घेता घेता मनीस दादलो बायल अशें करत 84 जन्म घेता. आणि मागीर जसो तुमकां आतां लक्ष्मी नारायण दिसता न्ही, फर्स्ट महाराजा महाराणी सतयुगांतले, ते एक्चुली तांचे हात 4 दाखयतात, 2 बायलेचे 2 दादलेचे. हाजे वयल्यान हांव म्हणटा की गूण दोगांयनी, दादल्यान आनी घोवान 5-5 विकार सारके मेळून 10 विकार आसतात. रावणाचे 10 विकार ते जर काडून उडयले जाल्यार लक्ष्मी नारायणा भशेन प्रत्येक दादलो आनी मनीस जातलो. तुमच्या खातीर वुमन्स डे म्हणल्यार कितें? वुमन्स डे म्हळ्यार असो नाच, कारण आतां सगळींच पळोवंक गेल्यार शिकून फुडें सरिल्लीं आसा. म्हजेंच पळया, ह्या एजीर हांवें णववारी न्हेसून देव देव करत बसपाचें, एक हें माळा ओडीत देवळान खंयच्याय बसपाचें आनी घरात तें करनासतना आज तुमकां हांव एटलिस्ट ह्या आउटफिटान दिसता, आनी तें सगळ्यांक मान्य आसा. तशेंच म्हजें भायर शिकप जावं कितें आनीक खंयच्याय सामाजीक कार्यान वांटो घेवप, हें आतां थारिल्लेंच आसा. म्हळ्यार व्हडलोसो फरक वुमन आनी मॅन हातून कांय उरूंक ना. तांचे खातीर रिजर्वेशन्स आनी कितें गरज ना. आतां दोगांयकय इक्वल कामां, इक्वल जबाबदारे. आतां तुमकां मॅटर्निटी लीव तशी पॅटर्निटी लीवय मेळटा पळया. म्हणटकूच म्हाकाच व्हडलोसो फरक तातूंत कांय दिसना. ओन्ली सम फिजिकल थिंग्स आर देर. ऑफकोर्स शारिरीक बदल घडून येता, पूण तोच रिबर्थ घेतलो, पुनर्जन्म जर मेळ्ळो जाल्यार तो अंतमती सोगती, म्हणजे निमणें कोण जें पळय कितें चित्ता त्या हातून ताका जल्म मेळटा. पण स्वता खातीर तूं बायल म्हणून तुजें अस्तित्व तुका कितें दिसता? म्हाका हांवें अशें वेवस्थीत अस्तित्व अशें ना. घराय म्हाका व्हडलें बंधन नाशिल्लें बायल म्हणून. आवय सनात 5वो म्हजो चलो म्हणटाली, 4 चले आशिल्ले, कित्याक आमी झाडारूय चडटालीं, हायकिंगाक. हांव कथ्थक डान्सरूय आसा, PT टिचरूय आसा, फुडें व्हडलें टेबल टेनिसूय प्लेयर, हांव बॅडमिंटनूय प्लेयर आसा, स्विमींगूय येता म्हाका. आवय बापायन म्हाका सगळें शिकयलें. घोवागेर गेलें जाल्यार घोवागेरय सामकें सुदारणावादी घराणें. तांकांय थंय सर्वीस केल्ली जाय आशिल्ली, बायल केल्यार मान्य आशिल्लें. थंय व्हडलें कांय दिसना. मायन म्हाका पयलींच सांगिल्लें, आगो तूं उपास तयेचे बियेचे कसले करनाका, तूं सर्वीस करता. मांव तर सामकोच कौतुकां करतालो, आगो तुका रांदूंकूय येता, चिकन बिरयाणी करूंक येता, आनी स्कुलानूय शिकोवंक येता. हाव कॅन यू हँडल दीस? बिकॉज ऑफ ही म्हटलें तो दिता. तो ही सुप्रीम फादर आसा पळय, ही गिव्स एवरीथींग टू अस. ओन्ली द थिंग उसको पहचानना चाहिए. अशेंच अष्टताशी आशिल्ली, व्यक्तिमत्व आशिल्ली वेगवेगळ्या बायलांक आमी मेळटली. जाणून घेतलें आमी वुमन्स डे बद्दल आनी एक बायल आसप ह्या तांच्या अस्तित्वाचेर तांचें कितें मत आसा, जाणून घेतली तिचें मत. आमच्या बरोबर सध्या अप्सरा आसा. अप्सराक आमी विचारया की ताज्या खातीर वुमन्स डे म्हणल्यार कितें? वुमन्स डे म्हणल्यार लायक इट इज अ व्हेरी स्पेशल डे फॉर वुमेन. सगळ्या बायल्यांक इट्स अ व्हेरी स्पेशल डे फॉर एज. अँड
there are many things which we go through on daily basis to take care of us. We go through a lot, especially in this generation. It is not easy for a woman to do things on her own, and there are many people who criticize also, and it is very difficult to grasp things at one time, like, but still we are capable of doing that, and I'm very proud of all the women out there. वॉट इज बिईंग अ वुमन फॉर यू? बायलेचें अस्तित्व तुज्या खातीर कितें? It is something I am proud of, like being a woman. I feel strong being a woman. Like today, I am working on my own, earning on my own being a woman. Like I don't need anybody for me, like to help me or anything like that. I am independent. I do things on my own. I work on my own. ग्रेट अप्सरा अँड हॅपी वुमन्स डे टू यू. थँक्यू. नमस्कार, हांव सुजाता कामत पणजी गोवाच्यान उलयतां. आज सगळ्या महिलांक हांव महिला दिनाची पयली शुभेच्छा दिता. मॅडम तुमकां पण महिला दिनाच्या शुभेच्छा. हांव म्हजे सांतिनेज दुखले हेवनात म्हजे स्वताचे जीम आसा. हे फाटल्यान दिसता ते सगळे म्हजे जीम. हांवें स्वतानी तयार केलेले ते. गव्हर्मेंटाच्या हातूंतल्यान हेल्प करून म्हाका खूब ताजें कितें हे मेळ्ळें आनी बरें प्रॉफीट विफीट मेळून आज हांव म्हज्या पांयार उबें आसा. ओके, तुमच्या खातीर वुमन्स डे म्हणल्यार कितें? महिला दिन, वुमन्स डे मिन्स महिला दिन. महिला मिन्स स्त्री. स्त्री मिन्स स्त्री तितके शक्ती असता की ते कोणी हेच करूंक शकना. तिने जर मनार घेतले जाल्यार ती जायती करूंक शकता. स्त्री मिन्स शक्ती, बुद्धी आणि पैसो हे तिन्ही जर त्याच्याकडे जर मिळवपाची ताकद जर मेळ्ळी जाल्यार तिका हारोवपाक कोणीच शकना. एक बायल आसप, बायलेचें अस्तित्व किंवा एसेन्स ऑफ वुमन तुमच्या खातीर कितें? बायलांचे अस्तित्व मिन्स ते काय स्वतान तयार करूंक जाय. एक्चुली अस्तित्व मिन्स आयडेंटिटी हांव कशें म्हजे स्वताची तयार केला आनी तशें म्हाका दिसता आत्मनिर्भर भरूंक जाय मनशांनी, बायलांनी स्पेशली. कित्याक सांग, तांच्यात खूब बॉर्न टॅलंट आसता आनी ते टॅलंट तांणी यूज करून जर तांणी फुडें केले जाल्यार तांकां कोणी हात लावपाक शकचे ना. इतके स्मार्ट असतात बायलो. म्हणून म्हाका दिसता की बायलांनी फुडें वचूंक जाय. सगळ्यांनी कितें तरी करून आपणाचें कितें तरी चालू करूंक जाय. थँक्यू. आणि परत एक फावटी तुका वुमन्स डेचे खूप खूप शुभेच्छा. मीना सलीम खान. तुझ्या खातीर तुका कितें दिसता की वुमन्स डे कितें? वुमन्स डे हो एक स्पेशल दीस बायलां खातीर. तांचें वर्क एप्रिशिएट करपा खातीर, कॉन्ट्रिब्युशन टू द फॅमिली तांचें. आनी बायल ही आयच्या हातून सगळ्यान फुडें, म्हणजे दादलो बायल ही समान आयच्या हातून. म्हणजे तांचें वर्क एप्रिशिएट करपा खातीर हो वुमन्स डे. ओके, तुझ्या खातीर बायलेचें अस्तित्व किंवा एसेन्स ऑफ वुमन कितें? स्पेशल घर सांबाळपी, घोवाक मदत करपी. बायल ही एक मैत्रीण, आवय, चली, हाऊसवायफ, घोवाक सांबाळपी अशें एक करून हें बायलेचें रूप. थँक्यू. आणि तुका वुमन्स डेचे खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्यान पयलीं तुमकां वुमन्स डेचे खूप खूप परबी. नाव सांगा. म्हजें नांव अनुजा सिरसाट आनी म्हजो एक ल्हानसो स्टोर आसा तालिगांव, कोल्ड स्टोर. सो बिझनेस वुमन. बिझनेस वुमन. ओके, तुमच्या खातीर वुमन्स डे म्हणल्यार कितें? वुमन्स डे म्हणल्यार सगळ्यान एक बायल मनशेचो एक दीस साजरो केलो जाता, जाका लागून इम्पॉर्टन्स कळटा एके बायल मनशेचें. तिणें एक म्हणजे एक भुरग्याक जन्म दिता ते मेरेनचे तिची वाटचाल, सगळी स्टेजीस आनी तिका इम्पॉर्टन्स दिल्लें जाता त्या दिसाक लागून. हें इतलें मात खरें आसा. ओके, एक बायल आसप, बायलेचें अस्तित्व तुज्या खातीर कितें? बायलीचें अस्तित्व म्हटल्यार तिणें एक आपलो संवसार बरो करचो. आवय बापायच्या घरान पयलीं ल्हानाची व्हड, तशेंच तिणें तें आपलें लग्न जावन देखीत तशेंच आयुश्य बरें करून उबारपाचें आनी मागीर बरें करून चलोवपाचें, बरी फॅमिली आपल्या भुरग्यांक वयर काडपाची. हेंच तिचें अस्तित्व. थँक्यू. नाव सांग. म्हजें नांव शिवानी सलीम खान आनी हांव पणजेचें आनी हांव मुश्टीफंडान टिचर म्हणून शिकयता, इंग्लीश शिकयता. ओके, शिवानी, तुज्या खातीर वुमन्स डेचे इम्पॉर्टन्स कितें आसा? वुमन्स डे म्हणजे तुज्या खातीर कितें? वुमन्स डे म्हळ्यार इट्स द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. आमी जे एज विमेन सोसायटी खातीर करतात ताजे आमकां ह्या एका दिसा खातीर अप्रिसिएट करतात आनी खूब अप्रिसिएशन सगळ्याक आमी पळयता फॉर वुमेन्स आनी जे आमी कॉन्ट्रिब्यूट करता. आय बिलीव दॅट विमेन आर द फावंडेशन ऑफ द सोसायटी अँड this day is like one day where we feel appreciated. ओके, एक बायल आसप, एक चली आसप म्हणजे कितें?
I feel quite proud to be a woman, and like I said, the whole society uh, stands on what we put forward in this world. It is The society cannot move forward without a woman. The we are like the flag bearers of what the society stands for. थँक्यू सो मच अँड हॅपी वुमन्स डे. हांव स्मिता सलीम खान. हांव एक हाऊसवायफ. बरें, तुमच्या खातीर तुमकां कितें दिसता की वुमन्स डेचें म्हत्व कितें किंवा महिला दिन जो आमी मनयता ताचें म्हत्व कितें? बायलो आजकाल खंयच्याच कामांनी फाटीं ना. सगळ्या कामान फुडें आसा. घरांतलें काम करपाक फुडें आनी भायलें नोकरी करपाक सगळ्या कामाक फुडें आसा. बरें, एक बायल आसप हेजें बायलेचें अस्तित्व, तूं एक स्वता बायल, सो तुका कितें दिसता की बायलेचें अस्तित्व कितें? हांव एक बायल आसा. म्हाका बायल म्हणून खूब अभिमान आसा. सगळ्या कामान फुडें. थँक्यू. माझं नाव नेहा स्वप्नील चोडणकर. मी TJSB बँकेमध्ये मॅनेजर ऑपरेशन्स म्हणून आहे गेली 12 वर्ष. तुज्या खातीर महिला दिनचो कितें म्हत्व आसा कसो दिसता? जसो आमचो बड्डे एवरी इयर जसो सेलिब्रेट जाता तशें आमकां कशें बरें दिसता. भुरग्यांचो आमी जसो बड्डे सेलिब्रेट करता तशी भुरगीं कशी उमेदी आसता की आज आपलो बड्डे. तशेंच जशी आमी व्हडली जाता तशें खंय तरी आमचो बड्डे असो इग्नोर जाता. सो एक वुमन्स डे म्हणल्यार अशें आमकांय आशा आसता की आमी कितें तरी सेलिब्रेट करूं. सो इट इज अवर ओन सेलिब्रेशन. इट इज अ सेलिब्रेशन फॉर अस. आणि बरें दिसता की जशी जेंट्स बी आसा ती सगळी आमकां रिस्पेक्टफुली वुमन्स डे सेलिब्रेट करपाक आमकांय प्रोत्साहन दिता. आणि आमचे ऑर्गनायझेशन सुद्दां वी सेलिब्रेट वुमन्स डे. वी कॉल आ लेडीज कस्टमर. वी ग्रेट देम विथ सम गिफ्ट आणि एक बारीकशें फंक्शन दवरता आमी. जशें लास्ट इयर आमी एक डॉक्टराक आफोवन एक हेल्था बद्दल टॉक दवरिल्लो एंड अरावंड 25 लेडीज वर प्रेजेंट एंड तांकांय मातशें बरें दिसलें की आमकां कितें तरी वी गॉट टू नो नॉलेज ऑन डायटिशियन एक हेल्था खातीर अशें. सो एक बरो जालें कार्यक्रम. सो ह्या फाटी आमी कितें तरी न्यू प्लॅन करता वुमन्स डेया खातीर. एक बायल आसप, बायलेचें अस्तित्व, तेचें म्हत्व तुका कितें दिसता? एक बायलेचं अस्तित्व म्हणजे आम्ही आता आमची लाईफ जगता. आय एम जस्ट प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ यू. पण म्हत्व म्हणजे कितें? आय शूड लव माय सेल्फ फर्स्ट. जाल्यारूच म्हाका दुसऱ्या बायलेची किंमत आसतली. जर म्हाका हांवूच आवडना जाल्यार म्हाका दुसरी कशी आवडटली. सो म्हाका दिसता एक बायल म्हणून जेन्ना आमी आवडटा पळय जाल्यारूच आमकां एक आई म्हणून म्हत्व समजता, एक भयण म्हणून म्हत्व. सो तशी आमी सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घेता एज एन वेन वी लव आवर सेल्फ. सो म्हाका दिसता सगळे प्रत्येक बायलान आपापल्याक पयलीं लव करप. रिस्पेक्ट युअर सेल्फ फर्स्ट अँड रिस्पेक्ट अदर्स. थँक्यू आणि तुका व्हेरी हॅपी वुमन्स डे. थँक्यू सो मच. सगळ्यां पयलीं तुमकां महिला दिनाची खूब खूब शुभेच्छा. म्हजें नांव रितिका गाडी. हांव सेल्स एंड मार्केटींग पळयतां एक कंपनीक प्रायवेट हितून. तुज्या खातीर महिला दिन हाजें म्हत्व कितें? महिला दिन हें आमकां लागून इम्पॉर्टंट कित्याक पयलीं जी बायलां आसलेलीं ती भायर वचपाक तितली पळयनाशिल्ली आनी आतां जी आमी बायलां आसा ती चड भायर म्हटल्यार चल्यां कडेन कितें जायना ती आतां चलयां करपाक लागला. सो ताका लागून तें आमकां एक गर्व कसो की अशें कितें हें जावप म्हटल्यार. आतां तूं एक बायल, सो तुका कितें दिसता की बायल आसप म्हणल्यार कितें? Being a woman means to me that we can do anything in life. If you see like multitasking आमचे हितून चड जाता. वेरीन आमी घरान रांदताय, कामय करताय भायर, मागीर फॅमिली पळयता, मार्केट हाडटा, ते सगळे हे जाता. सो समटायम्स आय फील प्रावड की आमी चलयां इतलें करपाक पावता. सो वेरीन तूं कंपेर करत चल्यां कडेन तेंचे कडेन तितलें काम जायना. तांकां ते मागीर फ्रस्ट्रेट जाता आनी ते मागीर तें फ्रस्ट्रेशन तुजेर काडटा. सो तें तुका घेवपाचें पडटा. सो दॅट इज लायक हेंशें बरेंशें आमकां बायलांक लागून. थँक्यू. सगळ्यां पयलीं तुमकां महिला दिनाची खूब खूब शुभेच्छा. नांव सांगा. म्हजें नांव दिपश्री विवेक मडकयकर आनी हांव कामाक वतां इन GMCन आसता कामाक. तुमच्या खातीर महिला दिन हाजें म्हत्व कितें अशें दिसता? महिला दिन म्हणजे एक बायल म्हणजे म्हाका जाल्यार खुबूच अशें प्रावड फिलींग येता कित्याक एक बायल म्हणून. कित्याक अशे बायलांचे खूब भशेचे रोल्स आसता जशे हावज वायफ, मागीर तीच बायलां कामाक वता, मागीर म्हणजे अशें घरा कडलें काम भायलें काम तांकां सगळेंच पळोवचें पडटा. सो एक अशें बरें दिसता अशें बायल जावप एक बरें कशें. ओके, म्हणजे तूं म्हणटा तूं बायल जावप एक बरें कशें, पण स्वता तुजें बायलेचें अस्तित्व हाचें म्हत्व तुका कितें दिसता?
बायलेचें म्हत्व म्हणजे एक बायल म्हणून म्हाका खूब प्रावड आसा. तुमकां महिला दिनाची खूप खूप शुभेच्छा. नाव सांगा. म्हजें नांव अंजली गजानन नायक आनी हांव हांगा तालिगांवचे झेडपी मेंबर. तुमच्या खातीर तुमकां कितें दिसता की महिला दीस जो मनयतात ताचें महत्व कितें? महिला दिनाचें खूब म्हत्व आसा आनी महिला म्हणजे एक नारी आनी ती नारीची शक्ती तेका आसता आनी आमकां महिला दिन म्हण कितें आसता, आज आमचो एक सेलेब्रेट करपाचो आज दीस आमचो आनी आमची पळय कितें हें आसा न्ही ती दाखोवपाची अशें हो महिला दिन म्हण आमी साजरो करता. एक बायलेचें अस्तित्व किंवा तुका एक बायल जावन तुका कितें दिसता? म्हाका एक बायल जावन म्हाका म्हाजी तोखणाय करपाची तशी नासता, पूण म्हाजी शक्ती आनी अशी बायलांची सगळ्यान बायलांक घेवन फुडें वचपाची हीच म्हाजी शक्ती आसा. तिचें मत जाणून घेवपाक सध्या आमी आसा गोमंतक टीव्हीच्या ऑफिसान. भितर वचुया आनी जाणून घेवया हांगासरल्या बायलांचें मत, हांगासरल्या चलयांचें मत. सध्या आमी आसा शविना शिरोडकर हांच्या बरोबर, जे यंग इन्स्पिरेटर्सचे कॉर्डिनेटर आसा. ताका विचारून जाणून घेवया की ताका कितें दिसता की वुमन्स डे चे महत्व कितें तें. म्हाका पर्सनली दिसता ऑफकोर्स वुमन्स डे हो एक निमित्त आनी तो सदांच सेलिब्रेट म्हणजे एक दीस आसता आमकां याद दिवपाक की इम्पॉर्टन्स ऑफ विमेन्स एंड वर्ल्ड वायड ऑर नेशन वायड आमी डिफरंट वुमेन्साचे डिफरंट सॅक्टर्सान तेंचे अचिवमेंट सेलिब्रेट करता. बट आय फील इट शूड बी एवरी डे एंड एवरी डे खंय ना खंय तरी आमकां तो वुमेन पावर जो एक खूब इम्पॉर्टंट आसा सोसायटीन तेजें म्हत्व एवरी डे सेलिब्रेट करपाक जाय आनी नॉट ओन्ली ऑन वुमेन्स डे बट येस वुमेन्स डे म्हणजे सगळ्या बायलांक म्हत्व खबर आसना. सो वुमेन्स डेच्या निमित्तान आमकां एक दिसता की आबा आमी कोण तरी कितें तरी करूं शकता और आमकां ती याद दिवपाचो तो एक दीस आसता अशें म्हाका दिसता. ओके, एज अ गर्ल, एज अ वुमन तुका कितें दिसता की वॉट इज युअर इम्पॉर्टन्स, ताची तुका इम्पॉर्टन्स कितें दिसता? आय विल नॉट से एज अ विमेन बट इक्वेलिटी म्हणटात न्ही तशी की आमी सगळीं जाणां एज अ विमेन एंड अ मेल एंड अ फिमेल आर डिफरंट इन अ डिफरंट वे इन देर ओन युनीक वे. सो म्हाका अशें दिसता की एक चली म्हणून ताका डिफरंशिएट करच्या वाट्यान एक म्हणजे खंयचे ते चली म्हणून हें करप ना और तें करप ना और हे चली म्हणून हेणें अशेंच करपाक जाय हें करच्या वाट्यान इक्वली खंयचेंय ताका कितें करपाक जाय तें दिवपाक जाय. आनी म्हाका अशें दिसता की एज अ वुमेन की म्हाका तें इम्पॉर्टन्स म्हणजे अशें कांय स्पेशल न्ही बट येस आय फील की म्हणजे खुबश्यो गजाल्यो आसा ज्यो आमकां करपाक मेळना बट ते इम्पॉर्टन्स आमकां जाय अशें दिसता. थँक्यू शविना. आमच्या बरोबर आसा हांगासर उषा, जे गोमंतक टीव्हीचे सब एडिटर आसा. ताका विचारया की वुमन्स डे महिला दिन आसा तो ताका कितें दिसता, ताचें महत्व कितें आसा? महत्व म्हणल्यार पयली सुवातेर अशें आसा की आयज मेरेन थोड्यो बायलो आसा तांकां आपले हक्क मेळूना आनी थोड्या बायलांक हक्क मेळ्ळ्या पूण तेंचे अशे अत्याचार जाल्ले दिसता घरांनी. आनी थोडी शिकिल्ली बायलां आसा तांकां तो तितलोय अधिकार मेळना. थोड्या बायलांक घरांतल्यान भायर सुद्दां सरपा मेळना आयज मेरेन. गांवगिरी वाठारांनी पळयल्यार तांकां ते आतां कामाच्या बाबतीन जावं तांकां दबोवन दवरलेलो आसा. आनी खूब अशे वाठार आसा की बायली उक्तेपणान उलोवपाक शकना. आनी दुसरें म्हणल्यार जाणटी बायलां आसा पळय पयलींच्यो तेंची आयज मेरेन खंय ना जाल्यार खंय तांकां दिसता की आपली चलयो आपली दिल्ली चेडवां खंय ना जाल्यार खंय मुखार पावचीं पूण ती खंय ना जाल्यार खंय आयज मुखार पावंक पावना. हेचे फुडें पावपाक तेंच्या घरकारान तांकां मदत करची, तेंच्या बापायनी तांकां फुडाराक शिक्षण दिवपाक मदत करची अशें करून की आपली चली आपली बायल आसा खंय ना जाल्यार खंय ती धाडसी जावपाक मदत करपाक सदांच तेंच्या घोवांनी आनी बापायनी सगळ्यांनी तेंच्या फाटल्यान रावचें. चली म्हणून तुका कितें दिसता की तुजें वॉट इज द एसेन्स ऑफ अ वुमन, म्हणजे तुका कितें दिसता तुमचें अस्तित्व कितें म्हणून बायलांचें? आयज आतां म्हाजें MA कंप्लीट जालां. आयज मेरेन म्हाकाय दिसता की हांव रातच्या वेळार कसलेंय काम आसा आतां हांव मिडिया फिल्डान आसा सो म्हाका तें ओपनली भोंवपाक मेळपाक जाय. आयज मेरेन खंय ना जाल्यार खंय चली भुरगीं ही भिता 10 वरांची उपरांत भायर सरपाक. तो प्रश्न आयज मेरेन सुटावो जावं ना, तो जावचो असो म्हाका दिसता. थँक्यू उषा. हे आमच्या हांगासर आमच्या बरोबर आसा वर्षा, जे गोमंतक टीव्हीचे रिपोर्टर. सो ताका विचारया की तुका कितें दिसता की वुमन्स डेचे जागतीक महिला दिन आसा ताचें महत्व तुज्या खातीर कितें? वुमेन्स डे म्हटल्यार मेन आतां पळोवपाक गेल्यार आमी समज जर सगळी कडेन जे क्षेत्र आसा सगळी कडेन क्षेत्रान आतां महिला म्हणटा तसो महिलांचो खूब पावर जाल्लो आसा.
पयलीं अशें म्हणटाले की बायलांनी हेंच करप ना, बायलांनी तेंच करप ना. आतां जी नेणटी भुरगीं जाल्लेलीं आसा तीं सगळीं प्रत्येक क्षेत्रांनी चेडवां कामां करता, बायल्यो कामां करता. तर म्हाका दिसता की पयलींच्या लोकांचें जें मत आसा की बायलांनी हें करप ना, तें करप ना, तें खंय तरी आतां चेंज जावपाक लागलां आनी तशेंच चेंज जायत उरतलें अशें बीन म्हाका दिसता. ॲज अ चली तुका कितें दिसता की जे आमी वुमन म्हणटात, एक बायल म्हणटात, तेजें ॲक्चुअल अस्तित्व कितें? तुका कशें फील जाता तूं चली म्हणून? हांव जाल्यार म्हाका अशें दिसता की चली म्हणून हांव चल्यांची सुद्दां कामां हांव करतां. म्हाजें पर्सनल हांव समज जर एक्सपिरियन्स सांगीत जाल्यार जशें की पयलीं अशें म्हणटाले की नाटकान कामां करप म्हटल्यार चली नटी अशें म्हणटाले. हांव एज अ थिएटर पर्सन आमी नाटकान कामां करप म्हटल्यार अशें न्ही की बाबा बायलेन चेडवान कामां करप म्हणल्यार नटी अशें नासता केन्ना. ते पयलींच्या लोकांचो एक थिंकींग जें आसलें तें खंय तरी चेंज जावपाक जाय म्हणून हें जें थिएटर येयलां तेतूंतल्यान खंय तरी लोकांची मेंटेलिटी चेंज जायत आसा. आनी बायलांनी नाटकां करप म्हटल्यार एक नटीच आसता अशें ना. हें लोकांचें मत चेंज जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता की ही जी फुडली पिढी येतली ती सगळे लोकांची मतां चेंज जातली आनी ह्युमन्स पावर आसा ती खूब बऱ्या प्रमाणान वाडपाची आसा. थँक्यू वर्षा. हे आशिल्ले वर्षा जे गोमंतक टीव्हीचे सगळे न्यूज जे आसा हे तुमचे पर्यंत पावोवपाक आमकां मदत करता. हांगासरले आमचे रिपोर्टर. म्हाज्या बरोबर सद्या संजना आसा, जे संजना गोमंतक टीव्हीचे सब एडिटर आसा. संजना तुका कितें दिसता की वुमन्स डे आमी जे महिला दिन मनयतात ताजें म्हत्व तुज्या खातीर कितें? वुमन्स डे एक तरेन मनयता तो आमकां म्हणजे त्या दिसा आमकां अशी इम्पॉर्टन्स कशें दिता म्हणटकून त्या दिसा खूब सर्ती म्हणजे कॉम्पिटिशन्स बीन हाडून आमकां गेम्स कितें कितें आसता म्हणजे आमकां लागून एक एन्जॉयमेंट कसो दिसता. एक वुमन, एक चली, एक बायल अशे कितलेशेच वेगवेगळे बायलेचे रूप आसता. सो तुका कितें दिसता की ते वुमनचे एसेन्स किंवा तेचे अस्तित्वाचें म्हत्व कितें? अशें बायलां म्हणल्यार लेडीज फर्स्ट म्हणटा ते भशेन आमकां तरी म्हणजे अशें इम्पॉर्टन्स दिता तें पळोवन बरें दिसता. तशेंच आमकां सरकारानूय खूब तरेच्यो स्किम्स दिला, लाडली लक्ष्मी बीन ते भशेन आमकां बरें इम्पॉर्टन्स मेळटा. थँक्यू संजना. सध्या म्हज्या बरोबर आसा सांजिवी, जेका तुमी स्क्रिनाचेर पळयतात आनी ते आमचे न्यूज एंकर. सांजिवी, सगळ्यांत पयलीं तुका वुमन्स डेचे खूब खूब परबीं. आनी तुज्या खातीर वुमन्स डे ताजें म्हत्व कितें? वुमन्स डे म्हटल्यार फक्त अशेंच न्ही की घरा रावन तेंच काम करपाचें. वुमन्स डे अहें दिसता म्हाका की आमी एकामेकाक हेल्प करपाचें. त्याच दिसा न्ही तर म्हणजे आजून मेरेन कोणें करूंक ना जाल्यार त्या दिसाच्यान तरी सुरवात करची. अशें न्ही की वुमन म्हटलें की आमकांच कोणें आनीक येवन हेल्प करपाचें. आमी आमच्या पांयाचेर उबें रावपाक जाय म्हाका दिसता. आनी हे पयलीं जर कोणें चिंतूंक ना जावं कोणाक असली संद मेळोंक ना जाल्यार आयच्यान कोणाची तरी मदत घेवची म्हणजे दुसऱ्या बायलेची जावं आपले कोण घरची आसा तेंचे कडल्यान मदत घेवन फुडें सरचें. म्हाका दिसता हो दीस एक बरो आसा म्हणजे पयलीं जर हें मनान येवंक ना जाल्यार आयज ह्या स्पेशल दिसासूनच कोणें तरी सुरवात करची अशें म्हाका दिसता वुमन्स डे. खूब बरे विचार आसा तुजे सांजिवी. एज अ वुमन तुका कितें दिसता की बायल आसप, एक वुमन आसप ताजें अस्तित्व, ताजें म्हत्व कितें? म्हत्व अशें म्हणजे जशें दादल्याचें आसा तेंच आमचेंय बी आसा. अशें ना की कोण कोणा पेक्षा वयर सगळीं एक समान आसा. सो जे ते करता ते आमीय करता. म्हणजे अशें म्हणपाक जायना कोणें की कोण काय कितें करूं शकना. तेन्ना मातशें वायट दिसता कित्याक आतां संद दिल्या उपरांत कोणूय फुडें सरूं शकता. ती फक्त संद दिवपाची गरज आसा. थँक्यू सांजिवी. जागतीक महिला दिसाच्या निमतान केल्ली आमची ही खाशेली कार्यावळ आशिल्ली. अश्यो कार्यावळ्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.